नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत सगळे उपकार. सद्याक गोंयांत आमच्या झेडपी इलेक्शनाचे वारें सुरू जाल्लें आसा आनी ह्या फाटभुंयेचेर गोंयची जी राजकीय परिस्थिती आसा ती दिसान दीस बदलत आसा. अशे तरेच्यो घटना घडटात आनी तातूंतली सगळ्याकाय व्हडली घटना जी आज घडली ती म्हणजे आमच्या पयलींचे उपसभापती, पयलींचे आदले मंत्री, काणकोणचे आदले आमदार इजदोर फर्नांडीस हे गोवा फॉरवर्डाक आज जॉयन जाल्यात आनी ह्याच हाजेर चर्चा करपाक हांव सुशांत कुंकळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार हांगा आयिल्ले आसात. मेन म्हणटात ते हे अशें झटपट जे राजकारण बदलता आनीक सद्याक लोकांचो मूड कसो आसा ह्या हाजेर आमी चर्चा करतले. ह्याच बरोबर गोंयांत जी गुन्हेगारी वाडल्या ताजेरय आमी ह्या हातूंत चर्चा करतले. गौरांग, म्हाका एक सांग की सद्याक राजकीय परिस्थिती सामके दिसान दीस फास्ट बदलत आसा अशें दिसता पळोवपाक. एक म्हाका सांग की आतां आमचो इजदोर फर्नांडीस आज म्हणजे पयर पसून कोणाक खबर नाशिल्लें इजदोर फर्नांडीस गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाता म्हणून. काल अकस्मात एक न्यूज आयली, आज इजदोर फर्नांडीस जॉयन जाला. सो हे जर पळयल्यार कितें दिसता तुका? गोंयाक दिसान दीस न्ही, मिनटां चेंज जावपाक शकता. घडणुको ज्यो आसात आतां फाटीं तुवें पळयलें गोवा फॉरवर्ड ताका एक्सपेल करता तो रोखडोच सांजेर वचून काँग्रेसीक जॉयन जाता. म्हणजे इतली तांचे भितरूय आतां इतलें कंपिटिशन वाडलां की सगळ्याक आपले सोर्सीस पावरफूल सामके कशें सीआयडीचे आसात तशें सोर्सीस सामके प्रत्येक हातूंत भितर दवरचे पडटात. एक इंटेक जालें. इजदोर फर्नांडीस जॉयन जालो ही गोवा फॉरवर्डाक खूब स्ट्रॉंग बाबा काणकोण ते क्लेम करपाक शकतात. कारण इजदोरान लास्ट इलेक्शनाक म्हाका दिसता 6,500 वयर मतां काडिल्लीं आनी जर चड जर कॅन्डिडेट नाशिल्ले, फॉर एक्झाम्पल विजय पेखोत, जना भंडारी आनी 6,000 वयर ताणें म्हाका दिसता मतां काडल्यात. जर एकय कॅन्डिडेटान जर ताका सपोर्ट केल्लो जाल्यार इजदोर फर्नांडीस जिखून गेल्लो कळ्ळें तुका. कारण ताजे पयलींच्या इलेक्शनात जर आमी पळयलें जेन्ना बीजेपीचेर विजय पेखोत राविल्लो, इजदोर काँग्रेसीचेर राविल्लो आनी रमेश तवडकर इंडिपेंडंट राविल्लो. सो तेन्ना बीजेपीक फटको बसलो, रमेश तवडकरान मतां काडली. ती 6,000 सुमार आशिल्ली. आनी आतां जर विजय पेखोतान जर 4,000 मतां काडना जाल्यार तो जर रावना आनी खंयच्याय कॅन्डिडेटान टीएमसीचो कॅन्डिडेट बॅकआउट जालो जाल्यार इजदोर फर्नांडीस इवन त्या हातूंत भितर काँग्रेसीचो जना भंडारी आशिल्लो, ताणें मतां काडली कळ्ळें तुका. सो हो एक बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्डाच्या हातूंत भितर तो तांकां मेळ्ळो. सो गोवा फॉरवर्ड थंय आतां मुखार क्लेमूय करपाक शकता. सो तेच इक्वेशनाक हांव कित्याक लागून म्हणटा की एक आमचे दिवाळेच्या पयल्या दीस राती मडगांवां हांगा विजयान फातोड्ड्या विजयान तो आपलो श्रीकृष्ण विजयोत्सव केल्लो. तातूंत भितर एक सगळे आमचे ओपोजिशन एकठांय येवन ताणें हात वयर काडून आमी सगळे एक म्हूण सांगले. ताजे फाटल्यान परत तांची हें जालें म्हळ्यार जातली युती काय जावची ना. ताजे फाटल्यान पयर आतां आमचो युरिया आलेमावाचो वाडदिवस जालो. युरिया आलेमावान परत एक नवी सुरवात म्हणून त्याच प्लॅटफॉर्माचेर हाडल्यान ताजे फाटल्यान सगळी घडणुकी घडटात. सध्या फक्त कितें आसा, हात वयर काडपच चालू आसा. एक्रॉस द टेबल बसून हे फायनल करनात. एक्चुअली हे झेडपी इलेक्शना पयलीं फायनल जावपाक जाय आशिल्लें. ताजे नंतर सगळे वाद मिट्टा आशिल्ले. झेडपी इलेक्शन आतां म्हाका दिसता 1 म्हयन्याचेर उरतलें, डिसेंबर 20 तारखेक. सो 1 म्हयन्याचो हें उरला कालावधी. ताजे पयलीं हे तांणी एक्रॉस द टेबल बसून कितें आसा तें फायनल करपाक जाय. ऑलमोस्ट काल विजयान सांगले ते भशेन की तेय रेडी आसा 10 सिटां, आरजी रेडी आसा 10 सिटां आनी उरिल्ली 30 सीट आसा ती काँग्रेसीक मेजर पार्टी म्हणून. सो हांणी हे जर केल्लें जाल्यार वोटरांकय बरें क्लियर कट मेसेज वता आशिल्ली. हें मेन जावपाक जाय. फक्त कितें आसा, हात वयर काडले म्हणून तुमी एलायन्स जालें अशें ना. एक्रॉस द टेबल बसून क्लियर फायनल जावपाक जाय. ज्या अर्थी इजदोर फर्नांडीस आपल्या गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाता, गोवा फॉरवर्डान आपल्या थंय पैंगीणचो उमेदवार प्रशांत नायक म्हणटा ऑलरेडी डिक्लेअर केला. खोतीगांवूय एखादी चड करून ताचो विकास वगैरे आसा खोतीगांवांतल्यान इलेक्शन लडोवपाक शकता, पूण ते अजुनूय हें जावंक ना, डिक्लेअर करूंक ना. सो एखादी अशी जावपाक शकता काय म्हणून की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी एकठांय जातली, ताका लागून खोतीगांव अजुनूय गोवा फॉरवर्डान आपल्यान डिक्लेअर करूंक ना, एखाद तो काँग्रेसीक वचपाक शकता अशें कितें जावपाक. ते तांचे भितरली मुखाले कशें जाता तशें ताजेर उरलां. आज सद्या किजिदुराक हांणी घेतलो म्हणजे
गोवा फॉरवर्ड काणकोणाक आपलो दावो करतली. आता हे मुखाल्ली येणारे 1.5 वर्सांक जाले. सद्याक इजिदोर तांकां आपलो झेडपी कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक इजिदोराक सपोर्ट जायच. तो कॅन्डिडेट कोणी आसूं मागीर, पूण ताजो सपोर्ट नासतना थंय येवप व्हेरी डिफिकल्ट. कारण रुलिंगाक आसा बीजेपी, रमेश तवडकरालो बरो होल्ड त्या भागाक आसा. सो हांगच्यान येवप म्हळ्यार इजिदोराल सपोर्ट नासतना इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो आतां गोवा फॉरवर्डाक प्लस पॉयंट जाला. प्लस तांकां एक स्ट्रॉंग लिडर असो मेळ्ळो. पळय तुका तो मायनॉरिटी हातूंतल्यान एक स्ट्रॉंग आनीक पळयला की जाचे कनेक्ट ग्राउंड लेवलार आसा. मेन म्हणजे काणकोणकारा कडेन अजून ताणें कनेक्शन सामकी बरी आसात तेगेली. आनीक पयली सुरवातेक म्हणजे सुरवात जाता तेन्ना काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, आमच्या आरजी आनी गोवा फॉरवर्ड एकठांय येवचे अशे तरेचे एक आशिल्ले. पण आरजीन सॉरी आमच्या आम आदमी पार्टीन आपले पयर 14 सिटां डिक्लेअर करून तांणी हें केलां की ह्या फावटी आमी तुमचे बरोबर नात. आनी मेन म्हणटा हाणें आपलो प्रचार सुरू केलो. काल आमचे आज वेन्झेन एक पत्रकार परिशद घेवन ताणें सांगलां की आमी प्रत्येक मतदारसंघाक वचून थंयच्या लोकांक कितें जाय हें जाणा घेवन आमचो मॅनिफेस्टो करता. तांचे जर पळयलें जाल्यार तांगेले सामकें सिस्टमॅटिकली ऑर्गनायज, म्हणजे इतली ऑर्गनायज म्हाका बीजेपीन पसून स्टार्ट केल्ना इतले आम आदमी पक्षान सुरू केल्ल्या. पूण हे हातूंत भितर एक हे फाल्यां जर विधानसभेच्या वेळार गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी आरजी एकठांय जाली आनी आम आदमी कुशीन उरली, सो कितें जातलें? कशें आसा आतां ते तांचे भितर तांची लिडरशिपी भितर डिफरन्सीस आशिल्ले. पयलीं आम आदमीचे लोकल जे हांगची गोंयची कमिटी आसा जावं अमित पालेकर तांणी काँग्रेसीक पयलीं आपोवणी दिलें. 2 तारीख म्हळ्यार डेडलायन दिली आमकां उलोवपा येयात हें उरलें. आनी तांगे कशें आसा सेंटराक हांवें पयलीं सेंटराक तांचें बिगडलां. सो तो काँग्रेसीक लागून दिल्ली आम आदमी पार्टी हरले. मागीर आम आदमीन ते हरियाणाक सेम हें केलें. म्हणजे तांचे बरोबर नाशिल्लें. इवन MP हाजे लोकसभेची इलेक्शनां सुद्दां तांणी काँग्रेसीक खुबशे ब्लॅकमेल करपाचे, म्हणजे पंजाबाक ते वेगळे गेले, दिल्ली कडेन तांकां सीटी थोडी दिली. सो तांगे सेंट्रल लिडरशिपी भितर बरें ना, ताका लागून ही युती जावपाक शकना एक आशिल्लें. गोंयांत काँग्रेस आम आदमी कितें करताली, ब्लॅकमेल टायप करताली, आमी रेडी आसात म्हणजे लोकांक दाखोवपाक लागून. पूण ओपनली येनाशिल्ले आनी गोवा काँग्रेसीय तांचे मरे वचनाशिल्ले. कळ्ळें न्ही तुका? पळयलें जाल्यार क्लियर कळटा. गोवा काँग्रेस म्हाका दिसता अजून तरी तांकां एलायन्साची म्हाका इतली पडून गेलां अशें म्हाका दिसना अजून तरी पर्यंत. ना जाल्यार इतलें सांगून आसतना विजयान सांगलें तुमी एक व्हडलो भाव, त्या प्रमाणे तुमी हें घेयात आनी आमचे कडेन येयात, आमी एकठांय करून लडया. इतलें आसतना सुद्दां अजून पर्यंत ते तयार जायनात. सो हांगा एक जाता की मतां फुटपाचो चान्स आसा. पूण लोक ना आनीक पळयता की सगळे पक्ष एक्टीव जाल्यात सोडून काँग्रेस. सगळे पक्ष एक्टीव जाल्या सोडून काँग्रेस आपल्याल्या हातूंत आसा. तांगे सिस्टमूच ती सदांच ते कितें करतात, लास्ट इलेक्शन आयलें मागीर तांगेलें तें स्टार्ट जाता. आतां तांणी एक कमिटी फॉर्म केल्ली आसा झेडपी, पूण मुखार आवाज म्हणटा तो कांय ना. कळ्ळें न्ही तुका? अशी परिस्थिती आसा सगळी. जे जर पळयलें जाल्यार आतां फुडले आतां स्पेशली साश्टीक 9 मतदारसंघ आसात. बरोबर. एक तेंपार साश्टी म्हणटा आमचो काँग्रेसीचो वेस्टर्न म्हणटाले. बरोबर. आज साश्टीक भितर काँग्रेसीचो आवाज ना, ही परिस्थिती आसा. आवाज ना म्हळ्यार लिडर जे पयलींचे आशिल्ले ते लिडर एकमेका कडेन झगडी मारून फुटून काँग्रेसींतल्यान भायर पडले. आतां नवे तांचे कडेन लिडर ते सोदतात आनी घेताय बी लिडर थोडे येताय तांकां मेळटात. पूण ते कितले ते पुरतले हाजेर प्रश्न. आतां फाटल्या इलेक्शनाक नावेली मतदारसंघाक नावेली म्हणटा तो म्हाका दिसना की एक चर्चिलान हरयल्लो आनी बाकीचो म्हणल्यार काँग्रेसीचो संघ बाले केल्लो. थंय सुद्दां काँग्रेसीची परिस्थिती अशी जाली की 3ऱ्या नंबरार काय 4थ्या नंबरार आयली. 3ऱ्या नंबराचेर पयलो बीजेपी आयलो, दुसरो TMC आयलो, तिसरो काँग्रेस आयलो. पूण ते 3000 मतां अशी परिस्थिती, थंयची 3000 मतांची परिस्थिती आयल्या काँग्रेसीचेर. बाणावले काँग्रेसीचो प्रेझन्स ना. आतां कोण हाडला बोळ मारतात, 2 जाण 3 जाण आसात, पूण स्ट्रॉंग असो तांकां कोण थंय आवडना. कुडतरे सेम परिस्थिती. कुडतरे तुवें रेजनाल्डान कसो जिखलो तो तुवें पळयल्लो आसा. रेजनाल्ड वयल्यान कुडतरे मतदारसंघात राहुल गांधीन मिटींग केल्ली तरी आसतना काँग्रेसीची थंय पानिपत जाले. अशी परिस्थिती आसा. आनी सालसेत तर जिखना काँग्रेस जाल्यार आनी खंय जिखपाची परिस्थिती कमी आसा. मेन म्हणटा ते काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग पॉयंट आसा सालसेत, तिसवाडी, बार्देस आनी तातूंत भितर मार्मोगोवा थोडोसो. पूण मार्मोगोवा ऑलरेडी बीजेपी तीच परिस्थिती आसा. मार्मोगोवा ऑलरेडी बीजेपीन कॅप्चर केलो. हय, पूण परिस्थिती तांकां चान्स आसा थंय. पूण तांचे ग्रासरूट लेवलाचेर काम ना. मेन म्हणजे हें मेन तांचे वीक पॉयंट आसा सामको. करूं सद्याक आनीक गोंयांत राजकारण आसाच, आमच्या राजकारण चलतलेंच. मेन सद्याक गोंयांत
स्पेशली आमची लॉ अँड ऑर्डर इतली बिगडल्या की लोकांक भंय, म्हणजे आमचे कोणीय येवन गुन्यांव करतात तांकां भंय ना अशें दिसता. जाल्यार हांगा बायणाची काल राती जाल्ली आमची चोरी जर पळयली जाल्यार सामके भर बिल्डिंगेक, ते बी 6व्या मजल्याचेर. ग्रावंड फ्लोराचेर कोणें आयलो की चोरून गेलो हें मान्य करपाक शकता. 6व्या मजल्याचेर वचून जे बिल्डिंगेक लोक रावतात त्या बिल्डिंगेचून दारां फोडटात, भितरली लोकांक हे करून दवरतात, कितें तें आमचे बांदून दवरतात, तांकां बडयतात आनी पयशे घेवन वतात. सो म्हाका दिसता ही असली गजाली गोंयांत घडटल्यो हे कोणें चिंतूंक बसूं नाशिल्ल्यो अशे तरेची सद्याक गोंयांत घडणुको गजाली. सो कितें तिसरी काय चवथी चोरी आनी पुलीस अजून डिटेक्ट करपाक शकना. ही एकच न्ही, ताजे पयलीं हांगा मळ्याक जाल्ली, मागीर म्हापश्या जाल्ली, दोनापावल जाली, फातोड्डा जाली. एक हिट एंड रन केस जाली फातोड्डा. ती म्हणजे एकट्याक मुकून भरधाव वेगान ताका मारली गाडी आनी तो पडलो, तो मेलो थंय, ताका सुद्दां अजून धरपाक शकनात. म्हणजे आनी एक वटेच्यान पुलीस सांगतात आमी नायट पेट्रोलिंग करतात, तेच फोटो काडटात, तेच धाडटात आनी आमचें पेट्रोलिंग बरें आसा. आतां कितें पेट्रोलिंग बरें आसा? पयलीं तरी कितें जातालें तूं खबर आहा, पयलीं तांचे कडेन एकूच जीप उरताली आनी तसो मोबायल नाशिल्ले, बाकीची फेसिलिटी नाही. आज भरपूर पुलिसां कडेन फेसिलिटी आसात, सॉफ्टवेअर वेगवेगळे तरेचे आसात आनीक CCTV म्हणटा ती मेन आसा. इतले आसतना अशें भर वस्ती भितर वयर बिल्डिंगेर चोडून चोरी जाता. एक म्हणजे ते चोर सामके हुशार, तांणी कंप्लीट एरियाची सर्वेलन्स सारकी रेकी बिकी सगळी केल्ली आनी इतलें सुद्दां पळयलां की आमी CCTV कशें येवपाना ह्या प्रकरणा भितर. हें सगळें पळोवन तांणी चोरी केल्या. सो एक तर पळयल्यार काल विजयान म्हणलां की गोंयचे पुलीस आसात, अथवा ते खातीर विजयाचे राजकारणय कितें आसात, कारण होम डिपार्टमेंट हो CMA कडेन आसा आनी सद्याक प्रमोद सावंत हो म्हाका दिसता विजयाचो नंबर 1 शत्रू, ताची उलयणां तर दिसता. ताका लागून आसात. पण तो म्हणटा की गोंयचे जे पुलीस आसात तांकां पुलिसींग सोडून बाकी सगळें काम दिल्यात. म्हणटा तो की खंयच्यो केसी आमच्यो गुटलावन घडोवप किंवा कोणाकय धमकावप, हप्ते कलेक्ट करप, ही विजयात भितर आतां एखादी राजकारणी आसूं, पण एक गजाल खरी की विजय म्हणटा तें सामकें 100% खरें नाजाल्यार पासून तातूंत तथ्य आसा. हांव एक वर्स फाटीं वतां, क्रायम ब्रांचांतल्या कस्टडींतल्यान कुख्यात गुन्हेगार म्हणल्यार जाता ताचेर 100 वयर केसी आसात. हो पळून गेल्लो सुलेमान सिद्दीकी आनी ताका एक पुलिसान मदत केली पळोवन वचपाक. म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट खंय आसा आनी फाटल्या वर्सांत जर ते सस्पेंड आनी रस्टिगेट केले, ते पुलीस पळयले न्ही, तांची फाटली हे काडलो न्ही पाडो, जाल्यार आनी तूं सांगनाका कशे कशे परिस्थितीक पुलीस ह्याच हातूंत भितर जवळपास 16 जाण सस्पेंड जाल्ले आसात. आनी कित्याक लागून, कसली कसली कामां लागून, जाल्यार असलेच हप्ते घेवपाचे. विजय म्हणटा तूं भितर एक तथ्य आसा पळयलें जाल्यार. जशें कोलवा केस जाल्ली आसा, फाटीं 5 काय 3 जाण कितें सस्पेंड जाल्ले. कितें करपाक? स्क्रॅपवाल्या कडल्यान पयशे घेतले. ते दुसरे पुलिसांनी धरले मायणा कुडतरी, तांणी सांगलें, मागीर हे सस्पेंड जाले. ताजे फाटल्यान आमचे कोकण रेल्वेचे जाले. अशे कितलेशे प्रकरण आसात की पुलीस डिपार्टमेंटाक खरी एक म्हणजे एक वेगळी हे दिवपाची गरज आसा आनी ताजेर कितें तरी करपाची गरज आसा. आज एक ब्रायब आनी हे म्हणटा पयलीं साकून चलत आशिल्लें. आतां हांगा कोण ते अटेम्प्ट टू मर्डरा भितर पुलीस इनवॉल्व आसतात. पयर हांगचे रेंव रेती माफिया ते पयले, तातूंत भितर 2 जाण पुलीस आशिल्ले. अशी कितलीशीं प्रकरणां आसात तातूंत भितर पुलिसांचो डायरेक्ट सहभाग आसता. आनी लोकय आतां कशें जालें ना, भिनात पुलिसांक. काय ना रे, सेटींग करता रे, टेन्शन घेनाका. पुलीस अशी इतली ओपनली उलोवपाक लागल्यात. म्हणजे हे जुगार आनी हे ते बी ते काय ना, त्या पुलीस स्टेशना सायडी सुद्दां फाल्यां कोण ओपन करपाक शकता आनी जाल्लें आसा, चालूय आसा. अशी परिस्थिती आसा. तशें न्ही, आमच्या मडगांवांत जर पळयलें जाल्यार सगळ्याक खबर आहा खंय पुलीस स्टेशन आनी खंय मडगांव घेतात. तातूंत व्हडली हे काय ना. आज हांव 2-3 जाण रिटायर पुलिसां कडेन उलयलो ह्या बद्दलचे. ते म्हणटात की आतां पॉलिटिशनाचो, जशें विजयान म्हणलें तसो पॉलिटिशनाचो म्हणजे रुलींग हातूंतलो पार्टींतलो हे वाडला पुलिसे भितर कंट्रोल दवरपाक. आनी आपल्याक जाय ते प्रमाणे आपूण PI नेमतात, त्या प्रमाणे त्या भागांक तो त्या आमदाराच्या जावं ताजे पॉलिटिशनाच्या अंडर तो काम करता. हाका लागून पुलीस डिपार्टमेंटाची खूब वायट जाल्ली आसा. अशी एक एकंदर परिस्थिती आसा सद्याक. जर हे जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की आतां आमच्या होम डिपार्टमेंटान एक समज सिरियसली आतां हाजेर ज्यो गोंयाक वाडटात गजाली
हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशें दिसता म्हाका पळयल्यार. फाटली 1 वर्सां साकूनय आशिल्ली आनी ही अशीच आसतली. आतां कितें जालें दुसरे वाटेच्यान इन्फ्लक्स वाडला गोंयांत. आतां हांगातल्याच वेगसा कडेन उलयतालो हांव, सिनियर एडवोकेट. ताणें सांगलें की आमच्या गोंयांत इन्फ्लक्स लेबराचो खूब वाडला आनी वाडत आसा. त्याच बरोबर भायले लोक येतात हांगा धंद्याक. लेबरच न्ही, वयले भायले लोक येतात. सो एक परिस्थिती अशी येतली की गोंय म्हणटा तें गोंयकार म्हणटा तो सोदपा पडटलो आनी तांचे आतां कंट्रोल जातलो. सो आतांय म्हणटा तसो जाल्लो आसा. भायले लोकांक हातूंत भितर खुबसो कंट्रोल केल्लो आसा. ह्यो चोरयो बिरयो जातात हाका भायले लोकूच जबाबदार आसात. फाटले आनी जवळपास 85% जर सगळं टोटल पळयल्यार 85% जे भायलेच लोक असतात. म्हापसा आनी चोरी जाली तातूंत भितर बांगलादेशी अशें म्हणून न्यूज आयिल्ली आनी ते बांगलादेशाक पळोवन गेले हे करून. आतां तांकां हाडपाचें कशें अशी परिस्थिती आमचे कडेन आसा. आनी आमची बॉर्डर म्हणटा ती सेफ ना हें वेळोवेळ सगळ्यांक खबर आसा. फाटीं तर बजरंग दलान बोवाळ मास येता, विफा भितर येता, बाकी सोरो भायर वता. बजरंग दलान तर डायरेक्ट ते पुलिसांचेर आरोप केला. बजरंग दल म्हणटा ते सरकाराचे एक स्ट्रॉंग हे सारकें म्हणजे पक्षाचे रुलींग पार्टीचे. ते आरोप करता की बॉर्डरीचेर अशें स्मगलिंग करपाक पुलीस दितात, मागीर बाकी पुलीस आनी कितें करपाक दिता आसतले, असो एक प्रश्न निर्माण जाता एकंदरीत. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक गजाल गौरांग की आतां आमी ते भिवपाची गरज ना अशें करून रावून कोता येना. आतां भिवपाची गरज तर आसाच, ताजेय परस चड म्हणटा आमी सतर्क रावपाची गरज आसा. एक हे जावं आमचे गोंयचे सामाजीक दृश्ट्यान जावं किंवा राजकीय दृश्ट्यान जावं, गोंयकारपण सांबाळून दवरपा खातीर आतां सगळ्यांनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी फुडें येवचें पडटलें अशें दिसता म्हाका. इतलेंच म्हणून आमी ही आमची चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.